Page number 24, 825. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दुनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा, काकुळ तुझी दाखय, जीवित तुझी लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेतावा मी सगळे सृष्टी संगी, तू म्हण सर्वे स्पर्धनी. वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी भरती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा, काकुळ तुझी दाखय, जीवित तुझी लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, आम्ही समेस्ताई या सकाळीच्या वेळार हे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाक आमी अर्घ्यां दिवया. ताणें आमकां येदोळ पर्यंत राखून सांबाळल्या खातीर, रातीचो बरो विशय दिल्ल्या खातीर आनी सांगाताच हो दीस आमकां ताणें फावो केल्ल्या खातीर. ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर ताच्या लागीं आमी मागया आमकां आयचो दीस बऱ्या रितीन जियोंक, नितळ चिंतनां, बरी उतरां आनी सेवेच्या माया मोगाच्या करण्यांनी जियोंक गरज आसचें बरें काळीज आनी तशेंच उदार मन आमकां फावो कर देवा म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान दितात हेनरी आनी जेसिल्ला डिसोजा बेळमाण मेळलेल्या उपकारांक अर्घ जावन, रेश्मा कुरुतूक मेळलेल्या उपकारांक अर्घ जावन, लिल्ली रोड्रिगस बंटवळ अर्घ बलिदान जावन, फ्लोरिन डिसोजा अर्घ कुटुंबांत देवान आशिर्वाद दिल्ल्या खातीर आनी तांकां राखून सांबाळलेल्या खातीर, ब्लांच लासरादो अर्घ मीस आनी तशेंच AST रोमानी ताका बरो रिपोर्ट मेळ्ळ्या खातीर इंग्लंडाचो टेस्ट करता आसतना ह्या सर्वां खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. तांकां येदोळ पर्यंत देवान राखून सांबाळल्या खातीर आनी तांकां गरजाचे उपकार फावो केल्ल्या खातीर. सांगाताच हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मुखल्या दिसांनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांकां फावो जावन दीत, बऱ्या भलायकी संगी मतीचें समाधान आनी तशेंच इतर गरजाचे उपकार देव तांकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. आज पवित्र सभा ग्रेगोरो सातवो आनी तशेंच मानपात्र बीड आनी मगदलाची मोरी मारीची हांचें स्मरण करता, मान करता तांकां भाग्यवंतां सांत म्हणून पासारलेली. तांच्या पासून देवाक आमी अर्घां दिवया आनी सांगाताच सांता भक्तांच्या जिनिया मारिफात प्रेरण आमकां मेळच्या खातीर आनी आमी जेजूच्या मेटांनी पाटलाव करूंक फावो जावच्याक आमी तांचे तावन प्रेरण घेवया. आज सांत आंतोनीचो दीस, ताच्या मानाक भेटोवन दिलो दीस. आमी समेस्ताई सांत आंतोनीची भक्तिका हांगासर कोपेलांत आनी सांगाताच डिवायन वर्ड TV मारिफात आमी सगळ्यां ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसाव. सांत आंतोनीच्या मजतीन मेळ्ळ्या उपकारांक अर्घां दिवंक आनी सांगाताच ताची मजत मागोवंक, ताच्या मानाक नवेन करूंक.
आमी समेस्ताय हे मिसाचे भक्तीपणान हे बलिदान आमी भेटोवया आनी त्या देखून आमी भेटोवचे मिसाचे बलिदान देवाक ते मान वता तसलें जावच्या खातीर आमचे सुखी आनी पातकां वळखून घेवया देवा तावन आनी आमच्या भाव भयणी तावन बोगसाने मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मना चिंतून तोंडात उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमचे पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Sumiaka klutker, Sumiaka klutker, Krista काकूत कर, Krista काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, तुझ्या भक्तांक सांत आंतोनीक, ग्रेगोर सातवो, वंदिवंत बीद आनी तशेंच मागदलाची मरी पांचजीची ह्या आमच्या भावा भयणीक महिमेवंत करून तुजो अगणित मोग आमचे थंय तूं दाखयता साय. तांची देख घेवन तुज्या पुताचो विश्वासेपणान फाटलाव करूंक तांचे विनवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. नियमशास्त्र पाळचें म्हळ्यार एकल्यान जायत्या बलिदानाचें भेटवणी केल्ले बरी. उपादेश पाळचें म्हळ्यार सबार शांती समाधानां अर्पिल्ले बरी. उपकार आटयता तो बऱ्या पिठाची भेटवणी करता. दान धर्म करता तो अर्गां भेटवणी समर्पिता. खोटेपणांतावन पयसर आनी सोरेस्पराक तूं बानवतलोय आनी तिच्यो वाटो सांड आनी परीकपणाचें बलिदान भेटयतलोय. रित्या हातांनी सोरेस्परा हुजीर वसनाका, कित्याक हो संगती कायद्या प्रकार तुवें करूंक जाय. सुगनी मनशाचे कानीक वेदीचेर अलंकार ताचो सुगंध महोन्नता मुखार सडत वेता. नितीवंताच्यो यज्ञ देवाक मानवता ताचो उगडास सदांच उरता. तर उदारपणी सोरेस्पराची कानीक कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेंपोन करिनाका. हर एका बलिदाना सवें तुजें हास्तें मुखामळी दाखय आनी धांत एक वांटो देवाक दितना उल्हास तो पाटय. धन्या देवान तुका दिल्ले बरी तुवें ताका पाटीन दी आनी तुजे तांकी परमाणे उदार मोन दाखय. कित्याक सोरेस्पर उदार मनान फारीक करता. 7 वांट्यांनी तो तुका पाटीन दिल्ले करीत रावचो ना. ताका लोन्स दिवंक दैर घेनाका, कित्याक देव तो केदींच घेना. आनी तिवंत यज्ञाचेर तुजो भरवसो ठेवी नाका, कित्याक सोरेस्पर एक मुनसुबीदार आनी मनशाचें तोंड वा दन पळोवन तो नीत करिना. देवाचें उतार हें. देवाचे उडुपदार. श्लोक. नितीवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. नितीवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ कर्ण म्हजे लागीं करार केले, म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच मुनसुबीदार म्हणटा, देखून मळप तो नितीवन म्हणून परगडटा.
श्लोक निधिवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आयक मुझे परजे, हांव सांगता ते आयक. हांव देव, वय तुजो देव. इस्रायेला, तुझे विरोध हांव साक्ष दिता ती आयक. तुज्या यशना विशंत कसलीच सूख म्हाका मेळना. तुजो होम बल्योय सदांच म्हजे हुजेर सडत आसात. श्लोक निधिवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. दिनवसनेचो यश देवाक भेटय. महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. उपकारी मनाचे बलिदान म्हाका मनवता. नितिवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. श्लोक निधिवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. उद्गार सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. हरचिलो जावं बाप सर्गा आनी संवसाराचो धनी. ताणें सर्गींच्या राजाचे गुट लानांक उगडल्यात. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी पेद्रू जेजू लागी म्हणालो, आम्ही पळे सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पासोत आनी सुवार्ते पासोत आपलें घरदार, आवय बापय, भाऊ भयणी, भुरगीं बाळां, भंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाऊ भयणी, आवय भुरगीं, भंय बाट जोडून घेतलो. सांगाताच दगदणी ताका सुख आशिना आनी मुखल्या काळांत सासणाचें जिवीत ताका मेळटलें. पूण सबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. आयचे सुवार्तेचे वाचप आयकत आसतना जेजू खातीर आमी होगडान घेवचे कांय नश्टाक पडना. बगार ह्या वरवीं लाभच जाता म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा, दिसता. जो कोण म्हजे पासोत असले सगळें होगडायता ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटा. ह्या काळान म्हळ्यार ह्या संवसारान आमच्या मदें थोडे शिकोणदार आमकां पळोवंक मेळटात. तांणी प्रगट कसो वांजेल प्रॉस्पॅरिटी गॉस्पल, तशें म्हळ्यार समृद्धेची सुवार्ता. ते लोकांक कितें म्हणटात गी म्हूण सांगल्यार तांच्या शिकवणेंत सोम्या जेजू क्रिस्ताक पाती येयल्यार आनी ताका सोडवणदार म्हणून वळखून घेतल्यार तुमच्या जिणेंत जायती समृद्धी तुमकां जाता, ग्रेस्त काय येता. आनी अशें ते लोकांक एका रितीन सूख शिकोवन दितात. आनी सांगात आस लोकी असल्या शिकवणेक बली जावचें आमकां पळोवंक मेळटा. सोम्या जेजूक पाती येयल्यार आमकां दरबास्त मेळटा आनी ताजे उपरांत ताका पाती येयल्यार आमी मस्त ग्रेस्त जाता. प्रॉस्पॅरिटी गॉस्पल जेजू काले म्हणटा गे म्हूण सांगल्यार तुमकां 100 वांट्यांनी पाटे मेळटले म्हणटा आसतना तो हेय सांगता. सांगत आस दगदणी ताका सूख आशिना. हें जायते फावटी विसरून तूं सोडचें आसा. आनी ताका देखून जिणेंत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आनी ताजे उपरांत सोडवण आयिल्ल्या वेळार, निराशा जाल्ल्या वेळार सबार जाणांनी विचारचें आमकां पळोवंक मेळटा. आमी जेजूचेर पातयेन दवरून कितें फायदो?
देवाकच पात्यनातल्या मनशांक आनी ताज्या उपरांत वायट जिणी जियेतल्यांक आनी ताज्या उपरांत वायट सालीक जियेतल्यांक आनी सूख वाटेन येताल्या मनशांक कितें उणें पडलां अशें म्हणून विचारचें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण जेजून सांगली आनी एक म्हत्वाची संगत हांगासर पळोवंक आसा आनी ते कलिंग म्हूण सांगल्यार आनी मुखल्या काळांत सासणाचें जिवीत ताका मेळटलें पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. आमी जर तर जेजूच्या शिसांचेर आनी पवित्र सभा मान करता त्या सांता भक्ताच्या जिणयेचेर दिश्ट गेल्यार आमकां कितें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार जायत्या जणांनी ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्ल्याने आज आमी तेगा विंगड सांतांक मान करता तांचे पैकी मगदलाची मरी पाजीची एका व्हड ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्ली आनी ताज्या मागीर ती कोव्हेंतां भरती जाली हें आमी पळयता. आनी अशेंत साबार जाणां जावं पुरो आज आमी मान करता सांत आंतोनीक, सांत फ्रांसीस आसिसी आनी अशेंत हेर साबार सांत भक्त आसात ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्ले तांणी कालें केलां म्हळ्यार तांचें जिवीत त्याग केलां आनी त्या देखून आज संवसाराचेर तांकां मान करचें आमकां पळोवंक मेळटा. मोरयेमायेक उपरांत सगळ्या संवसारार अती चड देव मंदिरां, कोपेलां, यात्रीक केंद्रां, पुण्यक्षेत्रां सांत आंतोनीक भेटोवन दिल्ली आमकां पळोवंक मेळटात. तो एका व्हड कुटुंबांत ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मलो पूण ताणें ताजें जिवीत त्याग करून सोम्या खातीर भेटोवन दिलें आनी आमी पळयता आज सगळ्या संवसारार कितलो लोक ताका मान करतात आयच्या दिसा आनी सांगात आस वर्सभर देखून आमी पळयता एका दोळा तो ताज्याच कुटुंबांत आसलो जाल्यार कांय तो जीव आसता पर्यंत ताज्या कुटुंबाची आनी ताज्या उपरांत नेक्स्ट जनरेशन आनी एक जनांक कांय ताचो उडास काडटी तितल्यार ताजें जिवीत मुग्धतें. पूण आज सांत आंतोन ह्या संवसाराक अंतरून 800 वर्सां उतरलीं जाल्यार ताज्या भक्तिकाचो संको कितलो पळया. कोरळा घातल्यान मस्त मनीस जात कात देखीन आसतना खाली क्रिस्तांव मात्र न्ही आनी ता देखून जेजू एक म्हत्वाची संगत आमच्या मुखार दवरता. ताज्या खातीर जर तर आमचे जिणयेंत आमी कितेंय त्याग केलें जाल्यार आनी ताज्या मागीर आमी ताज्या पासो तो कितेंय सॅक्रिफीस केल्यार तो आमकां तशेंच सोडून घालिना बगार आमकां अंत नासलेलें सासणाचें जिवीत दिता. थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा आमकां देवाचेर पातयेल्ल्यांक काल मेळना सादी जिणी आनी ताज्या उपरांत ग्रेस्त कांय ना अशे प्रमाणान एक घडी भर चिंतून आमी पळोवया. जर तर देवाचेर पातयेल्ल्यांक आमकां बरी भलायकी दिल्या जाल्यार देवाचेर पातयेल्ल्यांक आमकां समाधान आसा जाल्यार आमी लेखूंक जाय. मस्त दनदिरवे आसलेल्या मनशां परस आमी चड ग्रेस्तां एक भलायकी मेळची जाल्यार लोक कितलो दुडू खर्चिता आजकाल. तसली भलायकी आमकां मेळ्ळ्या जाल्यार आमी दुडू आसलेल्या ग्रेस्त मनशां परस चड भागी मनशां आमी. जर तर आमकां समाधान आसा जाल्यार जिणयेंत देवाचेर पातयेल्ले वरवीं आमी मस्त दनदिरवें आसून कोरगोंवच्या मनशां परस चड भाग्यवंत म्हणून आमी लेखी येता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमकां एक व्हड संदेश दिता. ताजे खातीर ताजेर पातयेनी दवरून आमी नितीचें जिवीत जियेत आसतना आनी ताज्या मागीर देवाक मानवचें तसली जिणी जियेत आसतना आमच्या जिणयेंत आमकां देव संतोश दिता, समाधान दिसता आनी ताज्या मागीर तृप्ती दिता. अशें वय जाल्यार आमी देवाक अर्घां दिवया ह्या मिसाच्या बलिदानान. कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां पयशां परस ग्रेस्तकाया परस सडीत व्हडलें भाग आमकां ताणें दिलां आनी अशें जिवोंक ताजी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. Page number 127, C47. बापा हाडून आयल्या
आमच्या काशीर आमची काळजा मेली घे मागता तुझी लागी पातकिनी भागी घे मागता तुझी लागी पातकिनी भागी उपकार सबार केल्याय तुवे दिवून आमकां जिवीत नवे भेटयतावास जीवन आमचे बुंड्या वायना सवे भाऊ बहिणीनो, आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसले जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या आदमचे बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमचे नक्की पविसभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमच्या मागण्या कणवळेन कान दी आणि तुझ्या भक्ताचे विनातीन सांत आंतोनीचे विनातीन या बलिदानात फावो ते परी तुझी सेवा करूंक आणि ताचो फळ आमचे जिणेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सभे आसूं आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. परमेशानी करो फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आणि स्त्रियांक उपजवून हर एका काळार तू तुझी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुझ्या विश्वासी मोगाचे तू तांकां साक्षी करताय. तुझे सडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. आणि आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आणि भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तू पवित्र, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकाचे बोक्साने मेळच्याक
तुमचे पासोत आणि समेस्त मनशां पासोत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सुम्याची सुवामी होऊन डोकाता आणि हे कालचिंतले पियेता तितले पोटी तू वैभवान येसर. आम्ही तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवंतपणासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि व जिवितासो उंडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेद्रो पाऊल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूत सांत आंतोन, सांत ग्रेगोर, सांत बेदा आणि सांत magdalaची मरी पाजची आणि सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्यान देवा लागीं मागची भोव बरी रीत आमकां दाखोवन दिल्या, बरी उतरां आनी तशेंच मागण्याची रीत देखून आमी सगळ्यां सोम्ये जेजूची भाव भयणी आनी देवाचे भुरगीं सांगाता मेळोन सोम्याच्या उतरांनी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय असो. मोगाचो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुमये जेजू क्रिस्ता तुझे कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे झटती आनी क्यास थाडीन जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिव.
पळया सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराच्या आनी आमच्या हर एकल्याचें पाप तो काडता. ह्या सोमयाच्या जेवणाका पयलीं आमी सकटाय सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरणेच म्हाका भलायकी मेळटली. Page number 179, D61. जेसू मोगाळ, जेसू दयाळ, मुझे तयेव काशिताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या दिघटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मिकान जाताय. सोंसणीक जिवीत म्हाका लाबो, कुर्साचे भायर पिलोय. आत्मान सुसून जीवन अर्पण, तुकाच भेटोवन दिलोय. तुजे कुशीक त्याग केलोय, बापा कुशीक काल जालोय. तुजे कुशीक त्याग केलोय, बापा कुशीक काल जालोय. जेसू मोगाळ, जेसू दयाळ, मुझे तयेव काशिताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या दिघटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मिकान जाताय. तुजी परी हांवें जीव म्हाका उलोव दिताय. काळजान म्हज्या करून बिडार, तुजी ताबेन घेताय. तुज्या इन्यान जोडून घेता, निरंतर शांत समाधान. तुज्या इन्यान जोडून घेता, निरंतर शांत समाधान. जेसू मोगाळ, जेसू दयाळ, मुझे तयेव काशिताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या दिघटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मिकान जाताय. जेसू मोगाळ, जेसू दयाळ, मुझे तयेव काशिताय. स्वागत
म्हज्या दीन घटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान सदाय. मोगळ सुमी जेजू या येवकरिस्ताच्या सक्रामेंता मारिफात आमचे थंय तूं आयलाय. आमच्या आत्म्याची काळजाची ताण तुवें बगयलें. सासणीक जिवीत मेळचें काण तुवें आमकां दिलाय. आज आमी सांत आंतोनीचो दीस चलयता आसतना तांणी पवित्र येवकरिस्ताक एका मनजाती करना नमस्कार करूंक लावन कुमगारांत तूं खरोच हजार आसाय म्हणून दाखोवन दिल्लें. आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना वो व्हरतो साक्रामेंत आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत जायतीं जाणां भाग घेवन आसात. संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी तांच्या हर एकल्याची खुशी जावन आसा. तुका सेवन दादोशी जावचें. डिवायन वर्ड TV मारिफात ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या हर एकल्यांक तुका सेवलेलो अनुभव आनी दादोसकाय दी म्हूण मागता हांव. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, शांतीच्या आनी सर बुजवणेच्या बापा, तुझ्या भक्ता सांत आंतोनी खातीर तुका वाखाणूंक आमी तुजी भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां दिताय. त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या पवित्रतेन आमी बरोवं आनी सर्गार सासणाची सोडवण सोडून आमच्या महिमेवंत भावा भयणीच्या सांगाता निरंतरी तुका वाखाणू पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानेन तुमकां धाडता. देवाची बुडकार जेजूची नवी असर्या केल्या. सांत आंतोनी पोरत्या भक्ता दिवसराक तुवें धांवडायले. पिडेस्तांक तुवें बरें केलें. दर्या सांकलीक तूं फर्मायताय. आंदल्या पांदल्या बेऱ्यांक पावताय. कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय. ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडताय. आपायाकांत आकांत तूं तूं निवारताय. निवारताय. दुख
उखळतात वा तू पैस करताय पद्वासुलो दिता रुजवात तुझ्या सर्यांच्या सतान दर्या सांकली तू फरमायताय अंग्या पांग्या बेऱ्यान पावताय कितें सांगल्यार दाखोवन दिताय लाना गोडा भुलसोन धाडताय महिमा सर्गी देवा बापाक महिमा ताच्या एकल्याच पुताक महिमा महिमा पवित्रात्म्याक सदा काळ ससनाच्या ससनाक दर्या सांकली तू फरमायताय आंधल्या बांधल्या बेऱ्यांक पावताय कितें सांगल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडताय. सांत आंतोनू आमचो मोगाचो सांत आमचो पात्रोनू असरी अंगार ताच्या लागीं मागलेल्या वेळार आमकां गरजाचे उपकार तो जोडून दिता. फाटल्या दिसांनी वेगवेगळ्या गरजां खातीर मागलेल्या वेळार मेळलेल्या उपकारांक हे परी अर्गां दितात. एक व्यक्ती काम मेळ्ळ्या खातीर 6 जाणां बरी भलायकी मेळलेल्या खातीर एक व्यक्ती मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिता. ते समा हे परी आसात 5 जाणांनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. एकल्यान वायट सवयेतावन सुटका मेळच्या खातीर आनी एकल्याक भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर 28 जाणांनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर 6 जाणांनी बरें काम मेळच्या खातीर दोगांचे काम कायम जावच्या खातीर 8 जाणांनी शिकोवंक बरी मोत मेळच्या खातीर दोगांक पयशांचे समस्ये परिहार जावंक 8 जाणांक तांचे पिडा शिडा गूण जावंक तेगांक भुरग्यांक बरी बूद लाभच्या खातीर एकल्याक मोतीक समाधान मेळच्या खातीर एकल्याक विजा मेळोवंक आनी एकल्याक घर जाग्याची RTC मेळच्या खातीर 7 जाणांक चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान चलच्या खातीर एकल्याक मेडिकलान सीट मेळोवंक दोगांक सुडाळ उलोवंक फावो जावंक एकल्याक बऱ्या मरणाची कुरपा मेळच्या खातीर दोगांक तांचे चिंतिल्लें काजराचें कार्यक्रम बऱ्या रितीन जावच्या खातीर एकल्याक शिरांची पिडा गूण जावंक दोगांच्या प्रत्येक तेसावा खातीर आनी 25 जाणांनी कोविड पिडेतावन गूण जावच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. दोगांची आर्थीक स्थिती सुदरोवंक एकल्यान सुरक्षीत पाटी येवच्या खातीर आनी तेगांक दिसपट्टो ग्रास मेळोवंक एकल्याची भायर पडलेली वस्तू मेळच्या खातीर आनी तशेंच आमच्या आश्रयाक मेळिल्लें तीर्प कायम जावंक आनी आमकां मेळोवंक आसचे एक परवानगी बेगीनच मेळच्या खातीर आनी एक घडी भर मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. सांगाता म्हणया वर्त्या सांता सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवारां देवसार आनी सर तरांची वशाची पिडा पयसता म्हूण उडास कर. तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदिवानाच्यो सांकली तुटून पडतात तोंटे उठून चलतात कुर्डे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राच्यान पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनीक 13 नमन. आनंद भरीत सांत आंतोनी मरियेच्या संरक्षणाकाल जल्मून 5 वर्सां प्रायरस तुझ्या अवकारपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान फातरार कुरीस रंबोवन देवसाराक तुवें धांवडायलोय. जोड दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमच्या भाग्यवंत मायेचें आनी घटाय बळ आमच्या दुस्मनाचेर जैत व्हरूंक.
नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता संसाराच्यो ताळण्यो आणि पांच सुकोंच्या खातीर वडपणू ग्रेस्त काय आणि दादोस काय तिरस्कार करण सांत आगोस्तिनीच्या वड्डीन तू रिगलोय. सांता पातकाच्या वशाच्या संसाराचो कोरो कांटाळो आमकां जोडणू दी. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान सान फ्रांसिस्काचे वड्डीन तू रिगलोय. हे सांता प्राजित असो आणि दंडवणीचो मोग आमकां जोडणू दी. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता तुझी जाणटेकाय आणि शांतीपण देवान परगटी सर व्हडलेंत लुबायन संसारा मुखार लिपोंक तू पेसाडलोय. लेन तुवेसो व्हडशे गुण आदारूंक आमकां कृपा जोडणू दी. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता आपले उतर परगट करच्या कामाक देवान तुका विंसून काढणं भासांचे देणे आणि अजापांची पदवी तुका दिली. देवाचे उतर उर्बेन आयकून ताचो फळ काढूंक आमकां कृपा जोडणू दी. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता देवाचो वर्तो मोग केल्ले वरवीं जेजू बाळकाक तुझ्या हातान घेवंक तू फावो जालोय. व्हडा मोगान आणि अत्रेगान गुमगारान ताका सेवंक आमकां कृपा जोडणू दी. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता पवित्र एवकारिस्ताक एका मनजाती करना नमस्कार करूंक लावन कुमगारान सोमी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हण तुवें रुजू केले. जिव्या बाबार्थान पवित्र एवकारिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां कृपा जोडणू दी. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता मनशाने देवाचे उतर आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्याच्या मासल्यांक लागीं आपण तुवें शर्माव सांगलोय. मनान आणि काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काल जावंक आमकां कृपा जोडणू दी. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता निरापराधींच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळशाक उलोवंक लावन ताच्या आवयचो मान तुवें राखलोय. कश्ट अकमान सोंसणीकायेन सोसूंक आणि आत्म्याचे नितळपण खतावीण सांबाळूंक आमकां कृपा जोडणू दी. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता पाद्वा शहरांत शर्माव सांगून असतानाच अजापानी लिस्बानांत पावून तुझ्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय. अकमान केल्ल्यांक बगसूंक आणि दुस्मानाचो पासून मोग करूंक आमकां कृपा जोडणू दी. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता तुझ्या मागण्या आणि सर्गा वयले जाणवाये वरवीं सबार हेरेजांक आणि पातक्यांक बरे वाटेक तुवें परतिले. सगळ्या काळजान देवा थंय परतोवन आमकां सगळेच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोडणू दी. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव
आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बरीत सांता तुझ्या तारोका बरी सगळी तुझी जिनी आत्म्या बाचाव करून तू वावुरलोय. निमाण उस्वास सोडताना तुवें पळयले बरीस आमी जेजूक पळोवंक आणि तुझ्या सांगाता सासनाचे सुख भोगोवंक आमकां फावो कर. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता देवान तुका दिला वर्तेन देणे असर्यांचे आणि तुका उलो मारतल्यांक तू सदांच पावताय. इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागता ते म्हज्या आत्म्या बरें जाल्यार जेजू काडचे मरिये मारिफात म्हाका जोडून दी. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळणेत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. भगवान सांत अंतोनी आम्हा पासोत विनाती कर. ख्रिस्ताच्या पासून पवित्र स्वच्छ करते. प्रार्थुया सर पदवेदारांनी सदां जिवोच्या देवा भगवंत अंतोनीक तुवें तुझे परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आणि तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतले सुटाशे आणि सर्व आमच्या पारकोवण्यांनी तुझी ससाय आमी भोगिशे आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफा. आमेन. Page number 332, P9. भाग्यवान संत अंतोन आमची तुझी देश घाल देवा कानन महिमा दिवून जियेंक तू फावो कर. भाग्यवान संत अंतोन आमची तुझी देश घाल देवा कानन महिमा दिवून जियेंक तू फावो कर. उदार मनान आमी सेवा करून तंगी बुचित करूंक देनी जियन सादी जिनी. भाग्यवान संत अंतोन आमचे तुझे देश घाल देवा कानन महिमा दिवून जियेंक तू फावो कर. सकाळची बेटवणी चिसूच्या दैवी काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकाच्या फारीकपणापासून आणि अंतरेच्या पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना बेटोवच्या समेस्त इरद्यापासून भाग्यवान ओंकार मरियेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलतेच्या इरद्यापासून आणि पाप साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्या इरद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून जेजूच्या भोव पवित्र काळजा जेजूच्या देव काळजा तुझे रास येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी भरता. सोम्या जेजू तुझ्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवान पाप साहेबाक जातूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करणी नमस्कार करता
ओर तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस आयबा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिन्नां म्हजे सब म्हज्या आयच्या दिसाचे खर्च आनी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकाच्या बारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेज पातकां म्हजी पातक्याची काकूट कर देवा पवित्र आत्म्या दीस ऐबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजे पातक्याची काकूट कर म्हाका पातक्याक बक्षी सुम्याच्या बुडव्यान मरयेक बरी कबार हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुम्याची साकर तुझे शब्द परमने मुझे तें साव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावज आमचे खातीर मागया येसुम्या बुडव्यान बरी कबार दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भुडव्या मुजरा आत्म्या सगळींची दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवातय ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कॅथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सता हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तू सस्नीक सत आनी जणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तू फटयनाय वा फटोवन पडनाय ह्या बावरतान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता आमेन. बरवशेचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बगसाणे आनी ही जिणे उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला ह्या बरवशान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासोत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तू व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोग बऱ्या आनी सर वस्तू प्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हणून नावाड्यामी आमच्या सोम्याक वंदन ताका भक्ती
सोम्याची निजाकिवीची महिमा ताची करतामकां विस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची ओडविका रचना वाकणता ताची बळवंताय गाव्या नोवे ही गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी हसिया आमच्या राया. हे मिसाचें पवित्र बलिदान मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन दिता अनिशा अल्बकर्क. तशेंच लग्नाच्या वार्षिकोत्सवाच्या संदर्भार अर्गां मेज दिता मार्शल आनी रिना डिसोजा. मरणाच्या हप्त्या सोडास काडून मेज दिता रोनाल्ड पीटर फेर्नांडीसच्या आत्म्याक कुटुंबाचे संदे. ह्या सर्व इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या आस्मे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्तथई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सादारण काल या आतां आमकां विशेष रितीन आमच्या पवित्र सभेंत आमकां विविध खाळ दिल्यात. पयल्या सुवातेर आदवेंताचो काळ, क्रिस्तियानेचो काळ म्हणटा हांव, आनी ताजे उपरांत नातालांचें फेस्त, नातालांच्या फेस्ता उपरांतलो काळ, आनी ताजे उपरांत प्राजिताचो काळ, आनी जेजूच्या जिवनपणाचें फेस्त, पास्काचें फेस्त आनी पास्काचो काळ. हे सगळें जाल्ल्या उपरांत निमाणें आमचेर पवित्र आत्मा देवल्लें हें फेस्त आमी आचरण केलें. आनी आतां आमकां हर एकल्यांकी ह्या मिसा वेळार प्रत्येक तरान आमचें जिवीत देवाच्या मांडावळीचेर जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सादो काळ पवित्र सभेन दिला. देखून आसता न्हू सदा काळाचो 8वो आयतार आनी 8वो हप्तो आमी आसता न्हू आचरण करता आनी सांगत आस ह्या हप्त्या विशयान नियाळ करता. आमचें जिवीत देवान दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा. देखून आमचो भावार्थ जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो म्हणून आमी सांगता आनी तो भावार्थ आमी उसारता. तर त्या भावार्था प्रमाणे जियोंक आनी एक दिसा ताच्या सांगत आसा सासणेक सूख भोगूंक हो काळ आमकां दिला. आमचें जिवीत त्या प्रमाणे देवाक मानवल्लें तें जावं दी म्हणून आमी मागया. हे पवित्र बलिदान भेटोवच्या फुडें एक घडीभर आमच्या पातकां समोर उडास काडया. आमी पातकी म्हणून सांज सांगया. हांव पातकी सरपुतदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुगे सदांच हांव कार मोरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपुतदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा,
आमचो संसार तुज्या मांडवळे प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुज्या पवित्र सभेक सवस्त गायन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जो धर्मशास्त्र पाळता तो जायती बलिदानां भेटयता. जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलयो भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता. वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्वराक मानवाता. अन्यायाक पाठ करता तो प्राचित बली भेटयता. सर्वेस्वरा मुखार रित्या हातांनी येनाका कित्याक आदेशा काल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू ह्यो प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाई दिता आनी ताजो स्वादीक परमळ महोन्नताशी वयर व्हरता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्वराक मानवता. असल्या बलिदानाचो उडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्वराक मान कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. हस्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर आनी संतोषान तुजें दशमांश फारीक कर. जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तुंय ताका दी. तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो. ताका लोंस दिनाका कित्याक तो लोंस घेना. अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका कित्याक सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. देवाचें उतर हे देवाचे उपकार. जबाब स्तोत्र. नितीवंताक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. नितीवंताक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ कर्ण म्हजे लागीं करार केल्ले. म्हज्या परजेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच मुनसिबेदार म्हणटा देखून मळब तो नितीवंत म्हणूंक परगडता. नितीवंताक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. आयक म्हज्या परजे हांव सांगता तें आयक. हांव देव वय तुजो देव. इस्रायला तुजे विरोध हांव साक्ष दिता ती आयक. तुज्या यज्ञा विशयांत कसलेच सूख म्हाका मेळना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हजे हुजीर सडात आसात. नितीवंताक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटय. महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. उपकारी मनाचें बलिदान म्हाका मानवता. नितीवंताक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. नितीवंताक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. Alleluia, 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 alleluia. हरसिल्लो जावं बाप सर्गा आनी संवसाराचो धनी. ताणें सर्गीच्या राज्याचे गुट ल्हानांक उगडल्यात. alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया तितल्यार पेद्रून म्हळें आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगता कोणी मुजे पासून आनी सुवार्ते पासून आपले घरदार आवय बापेक भावा भयणीक भुरग्यां बाळांक भुंय भाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळान 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय बापय भुंय भाट जोडून घेतलो. सांगातच दगदनी ताका सुख आशिना आनी मुखल्या काळान ताका ससनाचें जिवीत मेळटलें. पूण सबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू खातीर त्याग करया. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, महाराष्ट्राच्या नागपुरांत जाल्लें घडीत कोविड येवन परिगत सगळीच बिगडली. 85 वर्सांचो RSS वर्कर नारायण दाबडकर आस्पत्रेंत कोविडा निमती एडमीट जालो. ताका कश्टांनी एक बेड मेळ्ळें आनी ताचें ट्रीटमेंट जावं नासलें. आनी ह्या वेळार सबार जाणांक थंय बेड मेळूंक ना. ताचे पैकी एकली तिच्या पती खातीर एक बेड जाय म्हणून विनंती करूंक लागली. आस्पत्रेच्या सिबांदींनी सांगलें हांगासर बेड्डां नात. पूण ती हाकबॉब मारन आपणाच्या पतीक एक बेड अमानत करून दिया म्हणून विनवणी करनासली. हें नारायण दाबडकरान पळयलें. 85 वर्सांचो तो ह्या स्त्रीये थंय बिरमोतीसो जालो. तो म्हणालो म्हजें जिवीत हांवें जिवन जालां, पूण ह्या स्त्रियेच्या पतीक आनीकय जिवंक आसा, ताचें जिवीत जिवंक आसा. देखून तो कितें करता, आपणाचें बेड सॅक्रिफायस करता. तो घरा येता आनी तें बेड त्या स्त्रियेच्या पतीक दिता. आनी मोगाच्यानो 3 दिसां भितर तो मरण पावता आनी दाबडकर संवसार सांडून वेता. अपुरबायेचें घडीत आनेकलो पेलो तें वळवळत आसतना दाबडकर थंयसर बिरमोतीसो जाता आनी आपणाचें जिवीतच त्याग करता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकता पेद्रू जेजू लागीं विचारता, आमी तुजे खातीर सगळें त्याग केलां, सांडून वेलां, आमकां कितें दिताय? आनी जेजू म्हणटा, म्हजे खातीर म्हजो पाटलाव करूंक कोण त्याग करता, सॅक्रिफायस करता, कितें ताणें त्याग केलां, सॅक्रिफायस केलां, 100 वांट्यांनी हांव पाटीं दिता. मात्र न्ही, मुखल्या जिवितांत ससनाचें जिवीत लाभतलें. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू खातीर त्याग करता आसतना आमकां कितेंच उणें जावचें ना. आमकां जेजू 100 वांट्यांनी पाटीं दितलो. उत्पत्ती ग्रंथांत अब्राहमा विशयांत आयकता. अब्राहमाक देवान म्हळें, आळे तुज्या पुर्वजांक तुवें सांडूंक जाय, हांवें दाखयल्ल्या जाग्याक तुवें वचूंक जाय. अब्राहम सगळेंच सांडटा आनी देवान दाखयल्ल्या गांवाक तो वेता. आनी ताका एक म्हाताऱ्या प्रायर भुरगो फावो जाता, इजाक. आनी त्या इजाकाची बली देव विचारता, तुज्या पुताक म्हजे खातीर भेटोवंक जाय, बली भेटोवंक जाय. आनी कितें करता अब्राहम, ताच्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक मुखार जाता. कितें देव सांगता, देवा खातीर कसलोय त्याग करूंक अब्राहम मुखार येता.
कितें जाता मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तो भावार्थ्यांचो बापूय जाता. ताची संतत थंयसर दर्यांत असल्यार रेवे बरी पासारून वेता आनी ताका ससनाचें जिवीत मेळटा. आनी आज म्हणसर आमी अब्राहम म्हणटा आसतना वर्त्या गौरवान आमी ताका मान पाटयता आनी अब्राहमाचें नांव शाश्वीत जालां. देखून अब्राहमान सॅक्रिफायस केलो, देवान ताका 100 वांट्यांनी पाटी दिले. आनी जेजू आमकां मेलफंत बापाच्या कुशे खातीर ताणें हर एका घडये त्याग केलो, सॅक्रिफायस केलो. जेजूस म्हणटात, कोल्यांक माटी आसा, सुकण्यांक गोंटेर आसा, पूण मनशा पुताक तकली दवरूंक सैत सुवात ना. सगळेंच ताणें सांडलें, ताच्या जिवाचो निमान स्वास पर्यंत बापाक भेटयलो. सकट ताणें त्याग केलें. आनी कितें केलें देवान? ताका नांवा प्रास वर्तें नांव दिलें. सर्गा राजाचें देणें फावो केलें, जिवनपणाचें देणें फावो केलें. आतां बापाच्या उजव्याक तो बसला आनी सर्वांची जडटी करना आसा. केदो व्हडलें इनाम बापान ताका दिलें पळया. कितें ताणें ह्या संवसारांत सांडलें, त्याग केलो, 100 वांट्यांनी देवान ताका पाटी दिलें. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, एक संगत आज आमी नियाळ्या. आमच्या जिवितांत जेजू खातीर सॅक्रिफायस करूंक आमी भियोवचें नाका. जाता तितले सॅक्रिफायस त्याग जेजू खातीर आमी करया. कुटुंबांतलो दादलो पतीने खातीर पती, पतीने खातीर भुरगीं, आवय बापाय खातीर आवय, भुरग्यां जायतो सॅक्रिफायस तुमी करतात. आवय बापाय भुरग्यां खातीर जायतो सॅक्रिफायस करतात. आनी तुमी जेजू खातीर, हांव जेजू खातीर सॅक्रिफायस करतात तेन्ना आमकां कितें सोने जावचें ना. 100 न्हय, 200 न्हय, 1000 वांट्यांनी देव आमकां दितलो. देखून कसले सॅक्रिफायस हांवें सांगची गरज ना, तुमकां ते कळीत आसात. देखून जेजू खातीर कसलोच सॅक्रिफायस करूंक तुमकां अवकाश मेळटा आसतना धैर्यान घेया, उक्त्या मनान घेया, मोगान तें करा, तुमकां 100 वांट्यांनी फळ मेळटलें. तो सुदेव जेजू खातीर आमकां सॅक्रिफायस करूंक आदार दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. सोपून दिता तुझ्या हातां सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या दुनिया. हर एक तरेक म्हजो आवाज भेटून दिता, सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता. गे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वान तुका भेटूचो. गे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वान तुका अर्पुचो. सगळी म्हजी जिणी तुवें दिल्ली देणी, उण्या वायना संगी भेटयता दिनपणी. काकूर दारा देवा दैवी निधीदारा, दाखय तुजी दया, लाभय तुजी कृपा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकाले महिमेक आमच्या नक्या पयसवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या कणवळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवाचो उंडो, दाखांचो वायन तुमचो आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं ह्या आमचे भक्तीचें इनाम सर्गार आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपवित्र आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखणटा. तारण मेळ्ळेली तुजी परजा सर्गार एका काळजांत तुका दिनवासता. तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवी 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 दरबारासो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा. उंचरगी तुका जय. उंचरगी तुका जय. उंचरगी तुका जय 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 जय. उंचरगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय 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 जय. उंचरगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बोक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासा करा. हवं तसो गुठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापाक
आणि सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोबर धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. हांव कुंवार मरी देवाचे माये सांगाती भगेवन झुजे तिजो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना आमी दीर्घ येवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सोबत आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान उतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी तेरास वट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माया मोगोसान एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पवना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. दिसता जीवन ससन जिविताचो
आत्मीक कुमगाराचें मागणें. हे मागणें म्हणटना तुमी तुमच्या काळजांत हे मागणें म्हणा. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव सतमनतां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां. तुजी महिमे बरीत कूड सेवन आनी तुजें अमोलीक रगत पियेवन आत्म्यांत ददोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत सेवन तुजे लागीं एकवटोवंक म्हाका साध्य जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका ददोशी कर. जेजू, ह्या घडये भावार्थाच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हूण हांव तिरपात येतां. जेजू, हांव केदींच तुजे तावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडे रक्ताचे जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बसावणी बेगीन शेवटा पावय म्हूण आमी मागतां. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Jesu mogala, तुझे patita, Jesu mogala, कष्टाची मोठा मुझे आयल्या वेळा Jesu mogala, tu mozoist, ish mogaso, regare, makaraso, Jesu mogala, तुझे patita, Jesu mogala, कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा Jesu mogala, मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दी आमकां. प्रसार साहेबिनी हांव पसो विनंती कर.